2 दीस आदी अनाउन्समेंट जाल्लो की मडगांव परतून स्कायबस घालपाचें हें आसा म्हूण गोंयाक आनी मारगांव ताजी ट्रायल रन जातली अशें म्हूण आमकां याद जाता 2004 वर्साक होच स्कायबसाचो प्रोजेक्ट हाडिल्लो मडगांवच्या आमदारान आनीक ताजे एक टेस्ट ट्रॅक म्हण केल्ले 1.6 किलोमिटर सुमार लांबीचो टेस्ट ट्रॅक केल्लो आनीक जेन्ना ते ट्रायल रन आशिल्ले जाल्ले तेन्ना तो एक्सिडंट जावन ताजे फॉल्ट्स दिसून आयले की कशे भशेन हे कॉन्सेप्ट आहा तो सारको जावना अशें म्हणून आनीक कितलेशे वर्सां आमकां दिसचे पडटालो स्कायबस असोच हँग जावन आशिल्लो आतां ते न्यू कोंकण रेल्वे स्टेशन त्या भागान आनीक ऑन 11th ऑफ ऑक्टोबर एक्झॅक्टली 10 वर्सां आदी 11th ऑफ ऑक्टोबर तेन्नाचो जो MD आशिल्लो भानुप्रकाश दयाल म्हण आशिल्लो त्या टायमार ताणें अनाउन्स केल्लें की आतां आमी स्क्रॅप केल्लो आसा स्कायबस आनी तो डिसमेंटल जातलो म्हण आनी तो डिसमेंटल केलोय बी एंटायर डेमोलिश करून ती एरिया फुल्ली क्लियर केली. ताजे उपरांत 2016 दुसरो जो MD येयल्लो चेअरमॅनान MD येयल्लो संजय गुप्ता म्हण ताणें बी अनाउन्स केल्लें ऑन 1st ऑफ जून की स्कायबस इज नॉट फिजिबल म्हण एक वायबल ऑप्शन न्ही म्हण आतां परतून हे स्कायबस हाडपाक सोदता गोंयांत वेन ऑलरेडी प्रूव जाल्लें आसा एटलिस्ट जी ग्लोबल टेंडर्स जे केल्ले एक्सप्रेशन ऑफ इंट्रस्ट त्या टायमार पुअर रिस्पॉन्स येयल्ले कारणान नॉट फिजिबल म्हण एक सिद्ध जाल्लें आनी त्या टायमार हें अबंडन केल्लें स्कायबस म्हण आतां परतून हो कॉन्सेप्ट स्कायबस येता वायट एलिफंट थर्टल ह्यान सांगपाकूच नाका मडगांव सांगपा म्हळ्यार फक्त स्वप्नाच दाखयता लोकांक मडगांवकारांक आनी हे हो स्कायबस म्हणटा हे कॉन्सेप्ट आमच्या मडगांवच्या आमदारान म्हणून सगळ्यांक खबर आसा हेंवूय घडये ताच्याच थ्रू परतून हाडपाक सोदता मडगांव ताचे फाटी आमी एक सजेशन दिवपाक सोदता एक सजेशन म्हळ्यार कितें एक रोप वे घालचो रोप वे फ्रॉम मालबाट टू सोंसडो एक रोप वे सपोज घातलो जाल्यार कितलेशे कडेन टुरिजमा हातून बेनिफीट जावपाक शकतलो रेवन्यू येवपाक शकतलो कित्याक सोंसड्याचो तो हें सॉल्व जायत ना तो एक मावंटन वाडत आसा सो त्या खातीर एक ट्युरिस्ट एट्रॅक्शन सुमार जावपाक शकता सो आमी मागता गव्हर्मेंटांतल्यान एक रेवन्यू जनरेशन ऑप्शन अशें म्हण ठरोवन एक डिसायड करून एक रोप वे घालचो फ्रॉम मालबाट टू सोंसडो ही आमचें एक सजेशन दिता आमी इन्स्टेड ऑफ क्रिएटींग another white elephant at the cost of taxpayer.